बिचोलच्या नगरपालिकेचं अविश्वास ठरावाची गजाली चालली आहे त्याबद्दल राजकीय हेतून कशें कितें तुम्ही कितें चल्लां सध्या? म्हाका पयलीं अचानक कळ्ळें की बातमी येयली की 9 जाणांनी अविश्वास ठराव हाडला म्हणून म्युन्सिपाल्टीचेर. म्हाका भितरले डिटेल कांयच खबर ना, पूण जें कितें घडलां पळय तें म्हाका अशें दिसता की बरोबर घडोवंक ना. कित्याक आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आनी भारतीय जनता पार्टीन कितलींशीं वर्सां काम केलां. जो पर्यंत आमकां पक्ष सांगतलो, पक्षाचो निर्णय आहा पळय तो पर्यंत आमी मान्य करतले. पक्ष सांगता आमच्या भारतीय जनता पार्टीन कितें आसा, पक्ष श्रेष्ठ. दुसरे आमचे पक्षाचे अध्यक्ष आहा पळय ते कितें ठरयतले ते फायनल. आनी आमचो गोंया राज्याचो मुख्यमंत्री आहा पळय प्रमोद सावंत, हे जे कितें ठरतले पळय हेजेर आमी ठाम आसा. ते तेंचो कितें निर्णय ठरतलो तेजेर आमी मान्य आसा. गेले कितकीशीं वर्सां भारतीय जनता पार्टीचा बिचोलीन नगरपालिके क्षेत्रांत ताचो बरोच वर्चस्व आसा. ते वर्चस्व खंय तरी घालोवपाचो प्रयत्न चाललो अशें कानार सतत पडता. बट खरी गजाल की अशा प्रकारचे कितें आहा जे वर्चस्व घालोवपाचे प्रयत्न करता? ना ते कितें आहा पळय, प्रत्येकाचो आपापलो हें आसता. तो आपले आमचो जो भारतीय जनता पार्टीचो जो आतां आसा तो आपापले पद्दतीन आपल्या मेहनतीन वयर सरला. तेजेर वर्चस्व अशें कांय ना. पूण भारतीय जनता पार्टीचे म्हाका अशें दिसता की हे पॅनल पयलीं जाला पळय ते भारतीय जनता पार्टीचे. तेज्या परत मातशी घडामोडी जाल्यो परत भारतीय जनता पार्टी. पूण ते शिस्तबद्द भारतीय जनता पार्टीचे जे कितें आसा पळय तशें पक्षाचें कितें आसा पळय शिस्तबद्द ते पद्दतीन सगळें केल्लें आसा. तुमच्या हेच्या प्रमाणे आता काल मुख्यमंत्र्यान सुद्दां हितून हस्तगत केल्ल्या त्या प्रमाणे कशें कितें म्हणजे मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलां की ह्या पॅनल बदलचे की ना अशें कितें सांगलां? ना मुख्यमंत्र्याचे आनी सगळ्यांचें म्हणणें अशें आसा की पक्ष पयलीं, दुसरो पक्ष अध्यक्ष आनी तिसरो मुख्यमंत्री हेंचे कितें हे जे कितें डिसिजन दिताले पळय तेच फायनल आसा. ताच्या पलीकडे आनी कांय ना. आनी आमी तो आदेश पाळटले. म्युन्सिपाल्टीचे राजकारणा संदर्भात गजाली जाल्लेल्या आहात. नगराध्यक्षाच्या नो कॉन्फिडन्स मोशन पास केल्ल्या 9 जाणांनी केल्ल्या. त्याच बाबतीत तुम्ही बरेच वरिश्ठ अशे आसात आनी ह्या हितून नगरपालिकेत. तर तुमकां हितून कितें दिसता आनी आज तगायत कशें चलतले आनी कशें कितें? नमस्कार. खरो म्हणजे गंभीर विशय आसा. आनी आज पर्यंत अशें जाल्लें की फाटल्या फावटी आमी जेन्ना सतीश गांवकार आमचो आसलो अध्यक्ष नगराध्यक्ष तो 5 वर्सां आमी दवरलो. आनी ह्या फावटी आमी जो कुंदन फळारी आसा तेणी 5 वर्सां अशें म्हणून आमी हें केल्लें. उपनगराध्यक्ष आसा तो कोणी जावं येता आनी 6 म्हयन्यांनी वर्सान सुद्दां बदलूं येता अशें आसलें. आनी भारतीय जनता पार्टीच्या तत्वा प्रमाणे अशें आसा की कोणाक जर कितेंय करपाक जाय जाल्यार पयलीं तेणी आमच्या दिवचलच्या अध्यक्षाक, मागीर गोंयचे अध्यक्ष आसा तानावडीजी सर आनी गोंयचे आमचो मुख्यमंत्री तेज्या पर्यंत ही बातमी पावप. मागीर ते येता, निर्णय घेता आनी कित्या खातीर कितें रिजन कित्या खातीर कितें जालां तें ठरयता आनी मागीर कितें तो निर्णय दिता. पूण हांगासर कितें जालां की म्हाका दिसता तांकां कोणाक खबरूच ना की कितें हें जालां की हे डायरेक्ट हेंच्यांनी अविश्वास हें केला. हें अशें जावंक जायना. भारतीय तत्वां जी आसा भारतीय जनता पार्टी ती सोडूंक जायना. हे प्रत्येक कार्यकर्त्यांचे आमकां पयलींच शिकोवणी आसता की तुका जर भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश करूंक जाय हे तत्वा प्रमाणे वागोवंक जाय. आता ह्यो गजाली घडामोडी जावपाक कितें कारण आसता? म्हणजे स्थानीक राजकारणा बद्दल भारतीय जनता पार्टी खंय तरी फुटाफुटीचें कितें चल्लां कशें चल्लां कितें? म्हाका दिसता अशें म्हणजे की कोणी तरी हांगा फुडें सरला आनी बाकीचे थोडे आनी कर तूं अशें म्हणून सांगलां. पूण हे बाकीच्या खंयच्या पक्षान जाता पूण भारतीय जनता पार्टीन अशें जायना. भारतीय जनता पार्टीन आसा ते आमचे वरिश्ठ जे आसा आनी हांगासरले बाकीचे कमिटी आसता दिवचलची कमिटी मागीर गोंयची कमिटी ते सगळ्यांक हे विशय कळटा आनी मागीर ते ठरयता आनी हो विशय गांभीर्यान ते घेता. आता ह्या फुडें हो प्रश्न कसो हाताळ्ळो वयतलो? ना म्हाका दिसता की आमचो जो गोंयचो अध्यक्ष आसा तानावडीजी सर आनी मुख्यमंत्री हेजेर म्हाजो पूर्ण विश्वास आसा की ते कितें ते निर्णय योग्य घेतले आनी कुंदन फळारी परत नगराध्यक्ष रावतलो अशी हांव आशा बाळगतां. धन्यवाद.